हडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात उजो लागपाच्या प्रकरणातले मुखेल दुबावीत क्लबाचे धनी सौरभ आणि गौरव लुथरा ह्या दोगांय भावांक थायलंड सरकारान हस्तांतरण केल्यात। ह्या दोगांय भावांक गोंयांत हाडपा खातीर गोंय पुलिशेचो पंगड सोमारा राती दिल्ली गेलो। देखून मंगळारा पुलिशेचो पंगड ह्या दोगांय भावांक घेवन गोंयांत पावपाची शक्यताय आसा। आरपोरा हांगासर आशिल्ले जे बर्ज बाय रोमियो लेन जे नायट क्लब आसा, ह्या नायट क्लबाक 6 तारखेक जो भीषण उजो लागलो आणि ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पावले, ह्या संदर्भात अंजुना पुलिसांनी आतां मेरेन 6 अक्युजांक अरेस्ट केल्ले आसा आणि आपल्या कस्टडीन जे आसा ते दवरलेले आसा। हे जे नायट क्लबाचे जे मेन ओनर आशिल्ले आणि जे 2 अक्यूज जे आसात, जेन्ना ह्या नायट क्लबाक जेन्ना उजो लागलो तेन्ना ही खबर कळटा जे मेन अक्यूज सौरभ लुथरा आणि गौरव लुथरा जे आसा, हे दोगूय भाव जे आसा हे खंय तरी फरार जाले ही खबर कळटाच। अंजुना पुलीस एके वाटेन ह्या सगळ्याचेर इन्व्हेस्टिगेशन करताली आणि हे जे मेन अक्यूज जे आसा हेंची शोधाशोध चालूच आशिल्ली। गोंयचे पुलीस न्हय तर इंटरस्टेट पुलीस जे आसा हे ह्या 2 अक्युजांक हेंची शोधाशोध करीत आशिल्ले आणि अशें कळोन येयलें की हे 2 जाण जे आसा हे इंडिगो फ्लायटीन खंय तरी बसून आउट ऑफ इंडिया थायलंड हांगासर पाविल्ले आसा। ही खबर कळताच सरकारान हेंचे जे पासपोर्ट जे आसा हे रद्द केले आणि थायलंड हांगासरले जे थाय अथॉरिटीज जे आसा हांच्यांनी एका हॉटेलात सौरभ आणि गौरव लुथराक अरेस्ट केल्या उपरांत हेंकां दोगांयंका फुकट हांगासर इमिग्रेशन जे कंट्रोल रूम जे आसा थंयसर तांकां डिटेन करून दवरले गेले आणि तेंची ती फुडली लिगल फॉर्मॅलिटीज जी आसा ही पुराय केली। त्याच प्रमाणे तेंचे जे ट्रान्झिट जी आसा हे इंडियन एम्बेसिडर कडेन पावयली आणि इंडियन एम्बेसिडर तेंची जी कस्टडी जी आसा ही दिल्ली पुलिसांक सोंपयली। अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर एक स्पेशल मिटींग जी आसा ही घडोवन आयली आणि ह्या मिटींगेन जे टॉप लिडींग जे ऑफिसर्स जे आसा ह्या मिटींगेन आशिल्ले आणि हे टॉप ऑफिसर्स जे आसा हेंची एक स्पेशल टीम जी आसा ही फॉर्म केल्ली आसा आणि दिल्ली वचून तांकां रीतसर पुराय लिगल फॉर्मॅलिटीज पुराय करून ह्या दोगूय भावांका दिल्लीच्यान गोंयांत हाडले वयतले। जाणून घेवपाचो प्रयत्न करया जेन्ना ह्या दोनूय अक्युजांक आमचे गोंयचे पुलीस जेन्ना गोंयांत हाडटले तेंचेर कशा तरेन कारवाई केली वयतली, तर त्याच प्रमाणे जे ह्या उज्यान ह्या नायट क्लबाक जेन्ना उजो लागलो आणि ह्या उज्यान जे 25 जाण मरण पाविल्ले आसा त्या विक्टिमांक तशेंच तेंच्या फॅमिलीक कशा तरेन न्याय मेळ्ळो वयतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर।